पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी सर्गींच्या भोवमोगाळ बापा मरी माय तुवें आमकां दिल्लें एक वर्तन देणें ती आमची आवय ह्या संवसारी आमची जिणी बऱ्या रितीन जियो लुर्द शहरांत तीच मरी माय दिश्टीक पडो सबार आमकां तिणें आदार दिलो सबारांच्या जिणयेंत तिणें अजापां केली आनी आजून त्याच मरये मयेचो आदार मागून जायते भक्तीक तिच्या पांयां तळी येतात आमच्या पिरगजेंत आज आमी लुर्द मायेक मान करता आसतना आमी सर्व तिची भक्तिका तिच्या ह्या पुरशावांत वांटिली जावन तिका मान करून तिच्या देण्याक अर्घां दिवंक देवाक आनी तिची ससाय आमच्या जिणयेंत मागोवंक हांगासर आमी जमल्या आसा तसो तुमी जेसू ख्रिस्त आमचेर ताचे आशिर्वाद घालूं दी मरये मायेक आमी परगर रितीन मान करून ह्या पुरशावार व्हरता आसतना ती मरी माय आमच्या गांवांत आनी तशेंच ह्या वाठारांत आशिर्वाद घालूं दी शांती समाधानाचें वातावरण आमच्या भोंवारी आसूं आमच्या कुटुंबांनी मोग माया मोग रास करून आनी भाग्यमन कुटुंब बांदून हाडूंक तीच लुर्द सायबीन आमकां आदार दिवन दी लुर्द सायबीन भलायकेची माय आमची सर्व पिडाशिडा पयस करूं दी आनी आमकां मतीची कुडीची बरी भलायकी दिवन जेजू ख्रिस्ताचें मिसांव परगट करच्या वावरांत आमकां हातीर जावं दी हें मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आतां आमी दुबयता आसतना मरयेक आम्हा सर्वांची आवय देवाची वेसणार देण्याची माय मोगाची आम्हा सर्वांची आवय देवाची वेसणार देण्याची देवान तिका विंसून काढली सतानी तीन कुरपेन भरली उडव्यान तिका इस्पी हाडली आवय ती जाली देवान तिका विंसून काढली सतानी तीन कुरपेन भरली उडव्यान तिका इस्पी हाडली आवय ती जाली माय मोगाची आम्हा सर्वांची आवय देवाची वेसणार देण्याची मरयेन उतार स्वीकार केले जीवित आपले देवाक दिले जेजूक तिने संवसाराक हाडले
आमकां सोडयले मोरये उतर स्वीकार केले जिवीक आपले देवाक दिले जेजू तिणे संवसार काडले आमकां सोडयले माय मोगाची आम्हा सर्वांची आवय देवाची विस्तार देण्याची कालतेपणी जियोन जिणे उरपा जोडून दिली तिणे सर्वांक हाडून सर्गी घेणे आमकां बाचाव केले कालतेपणी जियोन जिणे उरपा जोडून दिली तिणे सर्वांक हाडून सर्गी घेणे आमकां बाचाव केले माय मोगाची आम्हा सर्वांची आवय देवाची विस्तार देण्याची माय मोगाची आम्हा सर्वांची आवय देवाची विस्तार देण्याची मोगाच्यानो लूर्द मायेक मान करूंक आनी देवाक अर्घ दिवच्या ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटेली जावंक हांगासर जमलेल्या मोरये मायेच्या भक्तिकांक मोगाचो आनी मानाचो येवकार मागता हांव. मोरये माय आमकां देवाचें एक वर्तें देणें जाल्यार मोरये माय मुखांत आमकां दिल्लें कोंत एक बळादीक दैवीक हातेर. हे हातेर सैताना विरोध झुजोवंक पातकी जिणी बोतलूंक आनी पवित्र जिणी जियोवंक आमकां आदार. मोरयेच्या हर एका दिसवण्यांत हो संदेश स्पश्ट रितीन दिसून येता. 1858 इसवेच्या फेब्रुवारी 11 लूर्द शारांत बेर्नेदेत्ताक मोरी माय कोंता समेत दिश्टीत पडलेल्या घडयेतावन लूर्द शार फामाद जालें आनी लूर्द मायेचें भक्तीपण सगळ्या संवसारार विस्तारलें. पाश्चात्तापाव पातकी जिणी बदल प्राजित कर आनी पातकी मनशाच्या परिवर्तना खातीर माग म्हणलो लूर्द मायेचो संदेश सर काळाक आनी प्रत्येक जावन आयच्या काळाक आनी आमकां भोव लक्षल्यान लक्ती जाता. मोरये मायेच्या ह्या उल्याक फाळो दिवन जिणी बदलूंक मोरयेचो आदार मागया म्हणलो संदेश आयच्या दिसा नियाळतना तिचो आवय सारको आदार आमची पातकी जिणी बदलूंक आदार जावं दी म्हूण मागया. भलायकेची माय म्हणून नांवाडलेली लूर्द सायबीण आमच्या अत्मीक जिणयेची भलायकी सांबाळूंक अत्मीक जिणी बळवंत करूंक आनी जेजूची बरी खबर प्रगट करूंक आदार दिवं दी म्हूण मागया. आतां बँडाच्या नादान प्रधान याजक आदीक मनादीक दोतोर एलोसियस पावल सोजू आमचो निवृत्त गवळी बाप सह बेटोणीकरच्या याजका सवें वेदी सर्तीन सामकतना आमी सर उबी रावया आनी ह्या पवित्र रितींत वांटो घेवया.
आता वाईट फॉरेस्टचे अध्यक्षाने आमचे कॉर्पोरेटर जयंत अल्फ्रेड, कार्यदर्शी ह्या मिसाच्या बलिदानाची त्या समा ह्या पर्याशात 70 आणि 8 वर्सांच्या देण्या खातीर जल्मा दिसाच्या संदर्भार देवाकर गांधीन मिसाचें बलिदान भेटयता वॉयलेट रोसारियो 7व्या वर्साच्या जल्मा दिसाच्या संदर्भार देवाकर गांधिता ओविना आणि ताच्या कुटुंबाचे संदेश मरियमाया मुखांतर केल्ल्या स्वरूपकारांक देवाक अर्गां दिवन आयच्या दिसा मिसाचें बलिदान भेटयतात ग्लेन आनी केटी कुवेल्लो, प्रिन्स्टन आनी अनिता डिसोसा, सुदेश लोबो आनी कुटुंब, जोसेफ आनी मेरी कुटिना वलेन्शिया, सेल्मा नोरोन्ना, डोरथी फ्लोरेस आनी कुटुंब, विजय मिरांदा, जेप झीटा डिसोसा आनी कुटुंब, विन्सिल्ला तावरो, रोनाल्ड आनी वीना सिक्वेरा आनी कुटुंब, जेराल्ड आनी ट्रेसी डिसोसा, तशेंच देवादीन जॉन गिब्सनाच्या आत्म्या पासत कीथ आनी केन्स हे मिसाचें बलिदान भेटयता घरच्यान मावा पासत रिट्टी डिसोसा मिसाचें बलिदान भेटयता ह्या त्या समा बराबर आयच्या दिसा मुर्दोम दिल्ल्या सर्व दानी पासत वस्तू दान दिल्ल्या आनी सेवा भेटयलेल्या सर आमच्या भाव भयणी सोबगडास कडून तांच्या त्या समा पासत आनी आमच्या त्या समा पासत हे मिसाचें बलिदान आमी भेटोवया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. शांती तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. जेजू क्रिस्त ते आणि मरियमाय ते भोवमुगाच्या बाबानो आणि बहिणीनो लूर्द साहेबीनेक मान करच्या खातीर तिने आमच्या खातीर केल्ल्या सर्व बरेपणा खातीर तिच्या पुता कडेन मागोवन आमकां धाडिल्ल्या बेसावां खातीर
उपकार बावडून अर्गां दिवन ह्या मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी सोबेस्त ल्हानां आनी व्हडां हांगासर हजर आसां देवाक आमी अर्गां दिवया मोरयेक मायेक लूर्द सायबिणेक आमची प्रत्येक तरान आमच्या सर्व गरजा कांतांक पावोवंक आमकां एक आवय जावन दिल्ल्या खातीर हे मिसाचें बलिदान संभ्रमान आमी भेटोवंक हांगासर आसां मोरये मायेक ह्या मुखांतर आमी मान करतना तिची मजत तिची कुमोक तिचो आदार आनीकी आमकां ती मागून दिवं दी म्हणून ह्या मिसाच्या वेळार प्रत्येक तरान आमी तिजे कडेन परतून मागया हे मिसाचें बलिदान आमी फोव तरान भेटोवच्या खातीर आमची पातकां आमची अस्कतकाय देवा मुखार आमी वळखून काळजांत तावन दूख धरण बोगसाणें मागया संगत आमी म्हणया हांव पाती सर्वोदया देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो मुसलमानां सारून सांगता मनात चिंतून तोंडात सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून बगेर वचून हांव वारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी लोकांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करा म्हणून प्रार्थना मागता सर्पद्वेदार देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो
सर्वेस्परा अगणित काकुळतीच्या बापा आमची अस्कत कायेंत तुजो आदार आनी आसरो जोडूंक आमी अत्रेकताव फातक्या कथा विणे गरबी संभवलेले तुझे पुताचे मोरयेचे विनवणी कणवळ्यान मानून घे आनी आमकां सर्व पिडे शिडेंतले राखून कुडी आत्म्याची भलायकी आनी शाश्वत शांती दी म्हण विश्वासान तुजे लागीं मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्या सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना इजाइया प्रवादेच्या पुस्तकांतले वाचप जेरुजलेमा सवे संतोष बरीत जाया तिचो मोग करतेल्या सगळ्यांनो तिचे पासत उल्हास करा तिचे पासत रुदन करतेल्या समेस्तानो संतोष बरीत जाया तिचे सवे संतोष बरीत जाया बुजवण दितेली तिची स्थानां चिवून दादोशी जाया तिच्या भरलेल्या हृदयांतले आनंदान पियेया कित्याक सर्वेस्पर अशें म्हणटा एके न्हंये परी हांव तिका शांती धाडटलो आनी बरोवन वमताता त्या वळा परी राष्ट्रांची संपत्ती तिच्या बाळांक हांडीर बसोवन व्हरतेली आनी उचक्यार खेळयतेली जशें एक आवय आपल्या भुरग्याक बुजयता तशें हांव तुमकां बुजयतलो जेरुजलेमान तुमकां बुजवण मेळटली तुमी हें देखतेल्यात आनी तुमचें काळीज संतोसतेलें तुमच्यो कुडी तणा परी फुलतेल्यो सर्वेस्पराचो हात ताच्या सेवकांक उगडापो जातलो पूण ताच्या दुस्मनांक ताचो क्रोध देवाचे उतार हे
धर्मदूताचे क्रिस्त्या पुस्तकांतले वाचप जेजू सरकार चडल्या उपरांत शिस ओलिव्हेत नांवाच्या दोंगरातावन जेरुझलेमाक पाटी परताले. जेरुझलेम ओलिव्हेतावन चड पयस ना, चड उणें अर्ध्या मैला तितलें पयस जायत. शहरांत पावतच ते रावतले त्या माळये सालाक ते सोडून गेले. पेद्रू आनी जुवांव, जाकोब आनी आंद्रे, फिलीप आनी तोमास, बर्तोलोमेव आनी मातेव, अल्फेवाचो पूत जाकोब आनी देशभक्त सिमाव आनी जाकोबाचो पूत जूद इतले जाण. आनी देवाची माता मेळोन थोड्यो स्त्रियो आनी जेजूचे भावी तांचे सवें आसले. अशें ते एका मनान कळनासतना मागणे करीत आसले. देवाचे उतार हें. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. तवळ जेजू म्हणालो, हेरांची जडती करूंक वचनाकात. त्या दाळा तुमची जडती जावची ना. कित्याक जे परी तुमी हेरांची जडती करतात ते परी तुमची जडती देव करतलो. आनी ज्या मापान तुमी हेरांक मापतात त्याच मापान तुमकां तो मापतलो. तुज्या भावाच्या दोळ्यांत आसा तें किसर तुका दिसता मू. तुज्याच दोळ्यांत आसा तें आडें तुका दिसना कित्याक. आनी तुज्याच दोळ्यांत एक आडें आसता. तुज्या भावाक तुज्या दोळ्यांतलें किसर काडून म्हाका सोड म्हणून तुवें सांगचें कशें? कपट्या, तुज्या दोळ्यांतलें आडें पयलें काड आनी मागीर तुज्या भावाच्या दोळ्यांतलें किसर काडूंक तुका स्पश्ट दिसतलें. देवाचे उतर हें. वाखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, फाटल्या 9 दिसां हांव नव्यान नियाळ संभ्रम न्हू आज हो फेस्ताचो दाबो जो आमी करते आसा. आनी फाटल्या दिसांनी आनी आयच्या दिसाक विंचलोलो संदेश आसा. जिनी बदलूंक मोरी आमकां उलो दिता. कोण एकलो बरयता, हांव तरणाट वाचता आसतना हांवें संवसार बदलूंक चिंतलें. संवसार बदलूंक जायना म्हूण म्हाका कळ्ळें. म्हजो देश बदलूंक हांवें प्रयत्न केले. थोड्या तेंपान म्हजो देश बदलूंक म्हज्यान जायना म्हूण कळ्ळें. म्हजो गांव कोणी बदलिता म्हणून हांव हट्टाक पडलो.
आनीक थोडो थेंब गेलो म्हजो गांवय बदलूंक जालना म्हजें कुटुंबनी बदलिता म्हणून हांवें प्रयत्न केले आतां हांव म्हातारो जाल्लो आनी म्हाका समजलें हांवूच बदललो जाल्यार म्हजें कुटुंब बदलतें म्हजो गांवय इल्लोसो बदलतो म्हजो देशय बदलवता आनी संवसारय बदलतो कळना मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आयच्या दिसा मोरये मायेन आमकां दिवचो संदेश भोव बळादीक जिनी बदलूंक जाय पयल्या जिनी मोगाच्या भावानो भयणीनो म्हजी जिनी बदलूंक जाय मोरये माय म्हणटा तुजी जिनी बदली लुर्दांत आनी हेर जाग्यांनी तिणें दिश्टीक पडले तवळ संवसाराक भावार्थ्यांक तिच्या भुरग्यांक दिल्लो संदेश वचो जिणी बदला पासो मोगाचो संसार बदलोवंक कुटुंब बदलोवंक गांव बदलोवंक देश बदलोवंक आमच्या भायर कितें आसा तें सगळें बदलोवंक आमकां सगळ्यांक मौन आसा पूण एक सवाल आमी हर एकल्यांनी भावार्थ्यांनी विचारूंक जाय आशिल्लें म्हजो जीव म्हजी जिणी म्हजें तें आशिल्लें बदलोवंक म्हाका मौन आसा गी ही एक काणी तुमी आयकली आसतली कोण एकलो विगार आयतारा वांजेलाचें वाचप जाल्या उपरांत शर्मावन दिवच्या बदलाक बलसांतलें कांय काडी लागलो हांवें हाच्या पयलें एक दोन पिढी सांगले आसता लोक चिंते लागलो कालें घेता पाद्या म्हणून थोड्यांनी 10 मिनटां कुंकडाची न्हीद काडूंक प्रयत्न केलें पूण कालें जाता तांकां बगलें पाद्र्यापान ल्हानसो आरसो काडलो आनी एक हातान काण केलें गिताच्या तोंडा पुसलें शेविंग क्रीम आनी एक ल्हानशी ब्लेड काडून काड काडूंक लागलो सगळ्यांक अजाप जालें कितें घडट्या न्हिदेन गी स्वप्नान गी न्हीज घडट्या गी थोड्यांक कळोना थोड्यान पुसू पुसू करून उलोवंक सुरू केलें थोड्यां हांसोवंक सुरू केलें आनी थोडे उठून भायर गेले थोड्यांनी मिटिंगां केलीं अशें तशें म्हणून 10 मिनटां बरो इगर्जेंत इल्लो घुसपटच जालो पूण विगार मात्र कांय जायनातली बरी काडन तुवाल्यान आपलें तोंड पुसून सगळें फाटी घालन सतमंता म्हणून ताणें मुखार मीस मुंदरून व्हेलें मीस साखेर जाता आसतना ही खबर सगळ्या गांवाक पासारली आनी विगाराची आवय आनी भयणी विगारा सांगात रावंक म्हूण आयिल्ली कोणागे सांगलें विगाराची भलायकी बरी ना देखून रांदून वाडूंक म्हूण आयिल्ली देशीच्या गवळी बापाक ही खबर मेळलेली लक्षिला फिरगेच्या विगाराक फोन करन ताचेवर इल्लीशी दिश्ट दवर म्हणून ताणें सांगलें फिरगेजीच्या विविध संघ संस्थांनी मस्त मांडावळ केली कॅथोलिक सभेच्यांनी बरो एक धाकटेर विगाराची तपासणी करूंक म्हूण एक विंचलो करिज्माटी पंगडाच्यांनी 24 वरांचें आराधन दवरलें स्त्री संघटनांनी 50 कंटेर्स विगाराच्या भलायके खातीर मांडून हाडली आनी सगळ्यांनी विगारा खातीर कितें ना करूंक चिंतलें हप्तो आखेर जालो आनी एक आयतार आयलो हरशनचे बरी लोक मिसा येता आसतना इगर्जेन जागो ना शेजारच्या भुरग्यांचोय लोक आयला आज विगार हो कितें करता आमी पळोवंक मी सुरू जालें तेणें पुरा उबें रावलीं तेणें वरां जालें वाचपां जालीं वांजेल वाचलो लोक सकट बसलो गोमटी लांब करन आज बलसांतलें कालें करता विगारान उलोवंक सुरू केलें सगळ्यांक बेजार जालें चे परचे बरी आज कांय ना चाप्पे जालें म्हणालो भाव भयणीनो म्हज्या जिणेंत साबार हांवें बरें शर्माव शिकोवन दिल्या पूण परच्या आयतारा दिल्लो शर्माव म्हजो बेस्ट कित्याक म्हळ्यार तुमच्या सगळ्यांच्या जिवितांत कितें ना कितें बदलावन हांवें पळयली कितें ना कितें नवें हांव पळयलें म्हाका मस्त अभिमान भगता तुमकां देव बरें करूं न्ही जावन तुमकां म्हजेर मोग आसा म्हणून म्हाका कळ्ळें तुमी म्हजे खातीर मागलें जायती मांडावळ पुरा केली पूण न्ही जावन सांगचें तर एका तरेची बेजाराय म्हज्या काळजांत आसा कितें म्हळ्यार हाच्या पयलें कितली शिकोवन कितल्यो रतीरो कितलो शर्माव कितलीं नव्याना कितलीं फेस्तां कितें पुरो आमी धार्मीक आचारान केलां जाल्यार म्हाका बगचें हांव आनी तुमी कोणीय बदलूंक ना आयलें हांव गेलें हांव आयकलें हांव सोडलें हांव संभ्रमलां आनी विसरलें हांव भाऊ भयणीनो गेले त्या आयतारा दाखयल्ली तुमी ती बदला म्हणून तांतली 5% उरल्या आयतारांनी उरल्या दिसांनी दाखयली तर आमी भोवशा सगळी एकच मेट देवाक आनी लोकांक मोगाची जातल्यो भाऊ भयणीनो काणी कोणें बरें लिसांव आमकां सगळ्यांक जिणेंत करून करून संवय जाता आनी उपगोन बगता आनी सगळें सारकें आसा म्हणल्यार चिंता येता पूण असल्या अळशी
चिंतपाक आज मोरी एक सवाल करता तुम्ही जिणी बदलूंक जाय मग वचन आमी हर एकल्यान आमची जिणी बदलूंक जाय देखून आयची वचपा आनी लितुर्जी परत आनी परत उलो दिता माते वो संवांजल हांवें काडून अध्याय 7 जेजून सांगलें झटती करिनाका पेल्याच्या दोळ्यांतलें तुका किसर दिसता मग तुज्याच दोळ्यांतलें आडें तुका कित्याक दिसना भाव भयणीनो आमची जिणी आमी बदलूंक कितें करयेत वचपाचेर आदारीत मोरयेच्या जिणयेचेर आदारीत 4 सुत्रां ह्या फॉर्मुले तुमकां हांव दितां पयली गजाल जावन आसा आमी हर एकल्यांनी पेल्याची टिका करची रावोंक जाय पेल्याचें पातक उस्तूंचें उणेंपण उस्तूंचें तें रावोंक जाय आमकां हर एकल्याकी पेल्या विशयांत उलोवच्यांत टिका करच्यांत दुरसोवच्यांत हिणसूंच्यांत खबरो करच्यांत रुमर्स करच्यांत डिप्लोमा आसा थोड्यांक डिग्री आसा थोड्यांक मास्टर्स आसा थोड्यांनी PhD केला घरा वचून सर्टिफिकेट सोदच्यो बऱ्यो मग वचून आमी पुरो एक्सपर्ट पेल्यान कितें केलां कितें वायट केलां कितें चूक केल्या त्या विशयांत आमकां सगळ्यांक इंट्रस्ट आसा आनी पुरो आमी हुशार भाव भयणीन आमच्या जिणयेन बदलावन हेजे तर पयलें जेजू आमकां सांगता पेल्याच्या दोळ्यांतलें किसर सोदचें आमी रावोंक जाय कितें म्हळ्यार पेल्याचें गार्बेजान आमच्या घरांत आमच्या आंगणांत आमी घाली तर कोणाची 6 घंटा म्हूण आमकां कळचें ना अल्ट्रासाउंड MRI आनी कितें तांकां मेळनातलें जायत्यांक घरा बसूनच कटल्यार आसले समेत कळीत जाता कशें हें भाव भयणीनो आमच्या जिणयेन बदलावन हेजे तर पयलें आमी हर एकल्यांनी करीचें जाल्लें एकच पेल्याची सुकी सदचें खबरो करचें वॉट्सॅपार घालचें पत्रांनी घालचें हेने तेने सांगचें आमी रावोंक जाय खंय 2 वा 3 म्हजे नांवे सांगाता मेळटात ते आमी कोण नाबळे तांची खबर उलयता मोगाचो न्हू आमच्या जिणयेंत बदलावन हेजे तर पेल्याच्या जिवितांतलें किसर सोडचें आमी इल्लेशें पयस दवरया दुसरी गजाल आमच्या जिणयेंत बदलावन हाडूंक जाय आसची आमच्या जिणयेंत आसलें आडें आमी वळखून घेवंक जाय आमच्या जिणयेंत आसलें उणेंपण आमी वळखूंक जाय आमी सॉरी म्हणूंक जाय म्हाका बक्षी म्हणूंक जाय हांव पातकी म्हणूंक जाय म्हजें तें उणेंपण आसा म्हूण हांवें मानून घेवंक जाय मोगाचें हांगासर आसलें वैर्या सकल कोणी परफेक्ट नात कोणाची जिणी तितली बागेवन ना दिसोंक पुरो भायल्यान पूण आमच्या जिणयेंत जायतें उणेंपण आसा कुमसारान मात्र हांव पातकी म्हूण सांगल्यार पावना मिसा दोवळ आमी आमची पातकां बगोस म्हूण हांव पातकी म्हळ्यार पावना न्ही जावन आमच्या जिणयेंत खालतेपणान ढिनपणान हांव पातकी म्हूण वळखोंक जाय म्हजें तें उणेंपण आसा म्हणून वळखोंक जाय मोगाचो न्हू कोण असल्या दिनपणान आपलें उणेंपण वळखून घेता ताच्या जिणयेंत बदलावन सुरू जाता तिसरी गजाल मोगाचो न्हू आमच्या जिणयेन बदलावन हाडूंक भोव गरजेची देवाचो आदार मनीस जावन आमी अस्कत आमचे दिसता की आमकां जायत्यो संगती करूंक जावचें ना आमकां असाध्य जातलें जायना म्हूण बगतलें उबार गुडो या उतरूंक जायना तसलो दर्यो म्हणून आमकां बगोवंक पुरो पूण देवाच्या आदारान जायतें साध्य आसा देखून मागणें ध्यान सक्रामेंत आनी विविध आमची आत्मीक कितें साधनां आसात आमकां हर एकल्यांक गरजेचें मोगाचो न्हू म्हजें दिसता की हांव करतां म्हाका कितेंय उणेंपण आसलें जितकी येत म्हणलो अहंकार आमी धरचो न्ही दिंबयेर दिनपणान जेजू लागीं देवा लागीं येवंक जाय हाचें पयलें वचप इसाया प्रवाद्याच्या ग्रंथांतलें होच संदेश दिता इस्रायल पर्यंत सगळें होगडायलें आपल्या अहंकाराक लागून पातकाक लागून पूण देव तांकां तांणी होगडायल्लें पाटी दिवंक प्रयत्न करता प्रवाद्या मुखांतर तांची जिणी बरी जातेली सुखाची संतोषाची जातेली म्हणून तो सांगता हाच्या दुसऱ्या वचपांत आमी आयकलें बियान थरथरोन कंगाल जाल्ले शीस जेजूची आवय आनी हेर स्त्रियो कळनासतना मागणें करतात आनी उपरांत कितें जाता आमकां कळीत आसा भावनो नबीन आमच्या जिणयेन कस आसा आमी चिंतिल्ले बरी जायना आमकां अडचणी आसात पिडाशिडी आसा चलोवणी आसा वायट संवय आसात आमच्या बुदी समानांत आमच्या कुटुंबान शांत समाधान ना उडास दवरया मरये बरी शिसां बरी भगेवन मनशां बरी देवाची ससाय आमी मागया मागणें करया चवथी गजाल मोगाचो आमच्या जिणयेंत बदलावन हाडूंक गरजेची पेल्याचो आदार
देव आमकां आदार दिता सांगाताच पेलोय आमकां कुमो करता देखून कोण आमची सूख दाखोवन दिता कोण आमकां तिदविता तुजें सोमाना तुज्या घरान सोमाना तुज्या जिणेन सोमाना म्हणून सांगता तो आमचो दुस्मान न्ही तो आमचो इश्ट जावंक पुरो इश्टीन जावंक पुरो कित्याक म्हळ्यार दुस्मानाक आमी नास जायचे म्हण आशा पूण आमचो कोण मोग करता आमचो इश्ट इश्टीन आसा आमच्या जिणेन उणेंपण आशिल्लें बरें जायचें म्हण आशेता देखून कोणेय तुमची सूख दाखोवन दिली तुमकां तिदविलें तुवें केल्लें सारकें ना उलयल्लें सोमाना तुजी साल बरी ना म्हळी आमकां मनशा सैमान एक पिडी राग येवंक पुरो बेजाराय जावंक पुरो मोगाच्यान उडास दवरया पेल्याच्या घर कुमके विणे आमच्या जिणेन बदलावन जावची ना धाकटेरा कडेन वैजा कडेन गेल्ले तवळू तुका ताप आसा तुका शुगर आसा म्हळ्यार आमी कांसला मारिना कित्याक म्हज्या बरेपणाक म्हज्या जिणेंत जिवांत कितें उणें आसा तो आमकां सांगता देखून म्हज्या जिवितांतलें उणेंपण दाखोवन दिवंक पेलो गरज आसा भाव भयणीनो तुमच्या कुटुंबांत जर आवय बापूय तुमची सुखी सांगून दितात भुरगीं तुमचे सुखय सांगून दितात दादलो स्त्री दादल्याची ह्या तुमचे इश्टीने वाड्यांतली ह्या विगार ह्या आत्मीक वडील ह्या हेर कोणी कितेंय उणेंपण आशिल्लें दाखोवन दिता तर आमी स्विकार करूंक जाय जिणेंत नवें सावन बरेंपण येजें तर आमकां हाची गरज आसा भाव भयणीनो तर मोरयेन आमकां दिवचो संदेश विशेश बर्नदेच बेराक आनी हेर जाग्यांनी तिणें दिल्लो संदेश जिणी बदलाप तर मोगाच्यान एक घडीभर आमच्या दोळ्यां आमी धांपया आमच्या जिणेन कितें बदलूंक जाय पेल्याच्या जिणेंतलें न्ही मोगाच्यान आमच्या जिणेंतलें कितें बदलूंक जाय म्हूण आमकां आज आशा आसा कितें उणेंपण आसा तें आज मोरये मुखांतर आमच्या सर्गींच्या माये मुखांतर बापाक आमी भेटोवन दिवया आमची सर्गींची माय पेल्याच्या जिविता विशीं पुरपुरोवन खबरो करून जियेल्ली न्ही आपण वेंचून काडलेली वर्ती स्त्री जाल्यार आपणाचें वर्तेंपण लेखी नासतना आपले सोम्याची चरण दासी म्हणून आपणाकच खीळ खालती केल्ली व्यक्ती पेल्या सांगाता पेल्या खातीर आपणाची जीव झरयलेली व्यक्ती पेल्याच्या सेवेंत कितें देवाच्या आनी पेल्याच्या सेवेंत करूंक जाय तिणें केल्लें तर भाव भयणीनो एक गजाल आमच्या जिणेंतली कितें बदलूंक जाय ती आमी विशया आनी मोरये माये कडेन ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मजत मागया मरी आमकां जिणी बदलूंक आपोवणें दिता वाटतेच्या प्रार्थनेक उबे रावा आमची मागणी आमच्यो गरजो देवाक आमच्या बापाक आमी आतां समर्पिया ताची कुमोक ताचो आदार आमकां जाय आमची जिणी आमी बदलीचे जाल्यार प्रत्येक तरान मोरयेची देख आमच्या जिणेंत आमी काणगीचे जाल्यार आमकां ताची कृपा जाय आमच्यो गरजो आमची मागणी प्रत्येक तरान आमी आशेवचें तें देवाक आतां आमी समर्पिया तुमची जबाब जेजूच्या नावान बाबा हे मागणे करता तुका मोगाडा बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी मोरये माये सम्मुख अनुभव करून तिच्या शगुना प्रमाणे जिवन तांचे ताब्यान दिल्ल्या लोकांक तुजे सरशीन येवची वाट दाखोवंक आदार दी म्हूण मागता जेजूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका सर राजकीय मुखेल्यांनी तांकां मेळिल्लो अधिकार
लोकांच्या बरेपणा खातीर वापरूंक मुरये परी सेवेच्या स्पिरितान तांचो वावर करूंक तुजे सक्तीन बर म्हण मागता जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. या दिसांनी राजकीय फायद्यां खातीर आनी अधिकारीच्या आशे खातीर आमच्या राज्यांत आनी देशांत उपजाल्लो मतांधलेपणाचो उजो, धार्मीक संगतीचो वायट वापर, धर्माच्या नांवार झूज आनी झगडे आनी दुबळ्या लोकांचे शोशण निवार आनी आमकां समाधानाचे दीस फावो कर म्हण मागता हांव. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. समेस्त युवजनांनी आणि आमच्या भुरग्यांनी तांच्या वावरांनी आणि मावल्या बरीत जिवीत मुखांतर तुका साक्ष दिवंक आणि पवित्र सभेचे बडादीक खातीर जावंक तांकां पवित्रात्म्यानी बर सांगातात. आमच्या भुरग्यांक सर विघ्ना आनवारांतले राखोन वर बरे फुडाराचे देणे फावो कर म्हूण मागता. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. आयचो हो लुर्द मायचो संभ्रमाचो दीस. तिसावो जागतीक पिडेस्ताचो दिवस म्हूण आचरण करतना विविध पिढे वरवीं कोश्टोवच्या आमच्या भाव भयणींक तांचे कश्ट सोंसणिकायेन सोसूंक जाय असो आदार दी. सांगातास तांची सेवा करतल्यांक बळ, भलायकी आनी मोतीचें समाधान फावो कर म्हूण मागता. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. हो बेस्ताचो संभ्रम आचरण करूंक मुद्दम दिवन उदार म्हण दाखयल्या सर्वांचो, वस्तू रुपार दान दिल्ल्या सर दानीचो, सेवा भेटयल्ल्या सर भक्तिकांक आनी सहकार दिल्ल्या सर्वांक तुज्या बेसावांनी भर आनी 100 वांट्यांनी प्रतिफळ दी म्हूण मागता हांव. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. एवकारिस्ताच्या मेसा बावारी आजार जाल्ल्या आमी सोमेस्ताने कुटुंबान सांगता बसो तेर्साचे भक्तीपण आदारूंक तिच्या मोगान आमची कुटुंबां रुपीत करूंक तुजे सक्तेन आमकां बर म्हण मागता. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. हे घडीभर आमच्यो वैयक्तीक गरजो काळजांत तावनूच देवाक आमी भेटोवया. मोगळा बापा, आमी थोड्यो आमच्यो गरजो हांगासर तुका भेटयल्यात. आमच्या काळजांत आशिल्ल्यो आमच्यो वैयक्तीक गरजो काळजांत तावनूच तुका आमी भेटयल्यात. त्यो सर्व तूं दयेन मानून घे. पत्येनेन बरवोशान मागिल्लें तूं बिलकुल इन्कार करनाय म्हूण आमी जाणाव. कितें आमकां गरज आसा तें आमकां तूं दी. आमची जिनिया संवसारांत तुजो आनी पेल्याचो मोग कर संतोशान समाधानेन सर बरेपणान आमची जिणी आमी मुंदोन व्हरोंक आमकां गरज आसची कृपा दी. मरये माये मरी फात हें आमी मागता. तूं जियेतायन रास करताय सासनाच्या सासनाक आमेन. आज भेटू सो ख्रिस्ता कुडी
म्हज्या भावां भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पयसुवेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घे. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान अवकार मोरये तावन जल्म घेतना तिचें अवकारपण विबाडूंक ना पूण विशिश्ट थरान तें पवित्र केलें. आपलें घेतिल्ल्या मनशा सैमा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची बेटवणी तुका मानता तसली जावं क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदरा आनी शासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. अवकार मोरयेक नित्यादारी मायेक आमी नमन करतना एका काळजान आमी तुका वाकणटाव तुका वंदिताव तुजी कीर्ती परगटाव. आपल्या अवकारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी शासनीक प्रकाश तिने संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाकणटा. ताचे सांगाती आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा करोस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रस्ता तुका वाकणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेन ती तावन आसतम ते पर्यंत तुका निर्मळ बेटवणी करच्याक एक काशा परजा तूं जमयता साय. देखून बापा कलतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी आडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता.
तो पराधीन जालो ते राती ताणे उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. त्याच परी जेवण जातच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगात पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचें पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासाक करात. Pawarta so good pergetuya. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बापा आमचे सडवणे पासत तुज्या पुतान सोंसुल्ल्या कश्टा मरणाचो ताच्या आनंद भरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगात जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचेर तुजी दयाळ दीस घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रगतान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सवे हे कूड आनी हे कोत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचें मये भोव भगवंत आमकां मुरयेच्या आनी तिचो पती भगवंत सुजयच्या तुझ्या भगवंत धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रक्षसांच्या आनी समेस्त भक्त सांगाता तुवें मिसून काडिल्ल्याच्या दायजांत आमकां वांटो मेळ्ळो तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतर मेळटलो म्हूण आमी विस्वास धरता. बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्तगत मेळ्ळी तेजे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारान फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापाच्या आनी पिटर पावल तशेंच लुईस पावल सोस आमच्या गवळी बापांच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मनियारा बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगती ह्या संवसारान वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थान आनी प्रिती मोगान तीर कर. तुझे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीक आनी तुजे इश्टगतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मै पासान तुज्या राजान घे ते आमी तुजी महिमा बघून सासनाक दादोशी जातले म्हणून आमकां बरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताच्या उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तूं
सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या बापा कंतराने आमच्या सडवणदाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन गावोया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां ये, तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास, आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां मोस आनी आमकां काडले ओडोन दीव नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून या जिवितां सबसकाय आमकां दी. सर्गेचे बागन आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबशारांत रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवाडकी पदवी आनी महिमा तुझी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सवे आसो. एकामेकाक शांती दिया. देवाची शेळी संसाराची पाप काढतेले आमची काकूट कर. देवाची शेळी संसाराची पाप काढतेले आमची काकूट कर. देवाची शेळी संसाराची पाप काढतेले आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली सर्व सुभागी. सम्या तुझे करेवचे म्हाका कळना, पावना पूण तुज्या उतरांनी म्हाका भलायकी मेळटली. बापाच्या कुंवरांची सुसोम्या मोगाच्या सागोरांत दयाळ धन्या. ही तूं काळजांत म्हज्या
काळजांचो म्या तुका न वाढता सगळ्या मौनांत तुजो उपकार नियाळता अर्गा तुका होगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्गा तुका होगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका. कणबळ्या बापा भगवंतो अंक्वार मोरयेक लूर्द मायेक आमी आज मान दितना तुवें आमकां सर्गीच्या जेवणान दादोशी केल्याय देखून आमी संतोश भरीत जाल्या आनी विश्वासान तुका आतां उलो मारता तेच अंकार मोरयेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सडवणदाराची भक्तीपणी चाकरी करूंक आमकां कुरपा दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. देखन बसया मोगाचेनो आनी लुर्द मायेच्या भक्तिकानो पयल्यान पयलें हांगासर जमलेल्या तुमकां समेस्तांक प्रायवंतांक परगांवांत आसलेल्यांक जिप्पो फिर्गस तशेंच व्हायट फ्लावर एसोसिएशन हांचे तर्फेन लुर्द सायबीणेचें फेस्त हांव मागतां. लुर्द सायबीण भलायकेची माय आम्हा समेस्तांक राखून दी सांबाळून दी म्हण मागता. आयचो हो संभ्रम दोट्टो करूंक आमचे मदें हजर आसात आमचो निवृत्त गवळी बाब अदीक मनादीक दोतोर लुईस पाऊल सोज. भलायकेचे समस्येन गासल्यारी आयच्या दिसा आमच्या मोगान हे मिसाचें बलिदान भेटोवन आमचे बसो ताणें मागणें केलां. तांच्या हजरपणा वरवीं आयच्या संभ्रमाची सबाय सडल्या. तांच्या उदार मनाक सर्व फिरगसकरांच्या तर्फे आनी हांगासर जमो आसलेल्या समेस्तांचे तर्फेन हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी तांकां बऱ्या भलायकेचें देणें हांव मागतां. आयच्या संभ्रमाक देवाच्या उतरांचो अर्थ आपुरबायेन विवरून सांगून लुर्द माय भलायकेची माय तशेंच जिणी बदलूंक आमकां उलो दिता म्हणून आमच्या सेमिनरीचो आडलतेदार मनादीक बाब लिओ लसरादो तांणी आमकां विवरून सांगला. तांकां हांगासर जमलेल्या समेस्तांचे तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या मिसावान तांकां बरें मागता. ह्या संभ्रमाची सबाय दोडती करूंक आमचे मदें हजर आसात वड्याचे आनी वारड्या बायले यासक सांगातास धार्मीक मेळाचे यासक आमच्या मदें आसात. तांकां समेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. सांगातास 9 दिसाच्या नोवेनाक आमकां विविध रितीन कुमो केल्ल्या यासकांक हांगासर सेमिनरीचो रेक्टर बाप आसा आनी सेमिनरीचे यासक आसा तांकां सर्वांक हांव एका उतरान देव बरें करूं म्हणटा. लुर्द मायेच्या संभ्रमाक हांगासर हजर आसलेल्या सर्व धार्मीक भयणींक आनी आल्तार मांडूंक कुमो केल्ल्या इन्फंट मेरी कॉन्व्हेंटाच्या सिस्टरांक प्रत्येक रितीन सिस्टर जसिंता सिस्टर दोरदी आनी मारिटा हांकां समेस्तांच्या तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा. ह्या फेस्ताचो संभ्रम चलोवंक सर्व रितीने आदार दिल्ल्या आमच्या फिरगजेचो उपाध्यक्ष ऑल्विन मिरांदा, कार्यदर्शी विलियम फुटाडो, सातवाड्याचे गुरकार गवळीक परिसराच्या सर्व सद्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. कदलां मांडूंक आनी काणीक एकठांय करूंक कुमो केल्ल्या आनी आपुरबायेन गायन केल्ल्या गायन मंडळीच्या सर्व सद्यांक देव बरें करूं. सांजुजे नगरांतल्या ग्रोट्ट्या तावन इगर्जेक आनीक पुरशांवांची सगळी मांडवळ केल्ल्या व्हायट फ्लावर एसोसिएशनाच्या सर्व सद्यांक आनी सगळ्या फिरगसकारांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आपुरबायेचो पुरशांव शिस्तीन जाला तांकां देव बरें करूं. सकाळीं 12 जाणांनी हांगासर कदलां नितळ करूंक फिरगसकारांनी आदार दिला तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. ह्या संभ्रमाक जायतो लोक हांगासर जमला. मरिये मायेच्या मोगान हांगासर जमलेल्या सर्व भक्तिकांक हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमच्या सेवेक आनीक सहकाराक हांव आभार मानता. आयच्या दिसा आल्तारीक मुखार घाल्लें लुगाट आमकां दान दिला मेरुला गिब्सन ताच्या भुरग्याच्या पयल्या कुमगाराच्या संदर्भार कीत हाच्या पयल्या कुमगाराक इनाम जावन दिला. तुमच्या तर्फेन तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा.
सगळे कार्य सांजचे फिरगस चेप्पू आणि वाईट फ्लवर असोसिएशन हांच्या मुखेलपणार आयोजित जाता देखून प्रत्येक रितीन वाईट फ्लवर असोसिएशनाच्या सर्व सद्यांक हांव आभारी आसा प्रत्येक रितीन ह्या असोसिएशनाचे हुद्देदार मानेस विजय आल्फ्रेड अध्यक्षीन श्री जसिंता आल्फ्रेड तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा आसतना प्रत्येक रितीन ह्या दिसांनी वावर केल्ल्या मानेस सतीश फोन्सेका ताकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा साउंड्स आनी लायट्स अजित मटी साक्रिस्तीन सेवा दिवचो मानेस विनोद बासो फोटोग्राफी मानेस स्टॅनली व्हिडिओग्राफी डिवायन वर्ड आनी डेन्झिल मचादो हांगा समेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आयच्या संभ्रमाक सर्व रितीन आमकां आदार दिला कॉर्पोरेशन मँगलोर आनी तशेंच पुलीस सिब्बंदींनी आमकां आदार दिला तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा हो संभ्रम बरीत रितीन आनी वर्त्या दबासान आचरण करूंक विविध जाणांनी मुर्दोम दिवन वस्तू रुपार आदार दिवन आनी तशेंच निस्वार्थी सेवा भेटो आदार दिला तांचो सर्वांचो प्रत्येक रितीन उपकार पावडोवंक हांव खुशी भरता तांची नांवां उलो करतना आमचो प्रधान याजक अदीक मनादीक दोतोर लुईस पाऊल सोद हांची हांव उपकारी मनाची वात घेवन हो मानाचो हो मान तुम्ही स्वीकार करीचे म्हणून तुमचे लागीं खालती विनंती करता आयच्या सगळें जेवण आमकां स्पॉन्सर केला जो जो केटरर्स ताचो मालक स्टॅनी क्रास्ता बिरयानी आनी वॉर्न आमकां ताणें दिला 1000 लोकांक तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा तांणी मुखार येवचें किंग्स केटरर्स पीटर डिसोसा फाटल्या 100 दिसांनी सर्व रितीचें तण पिवन आमकां धर्मार्थ तांणी दिला मानेस पीटर डिसोसा तुमी मुखार येवचें आजी तिम्मटी फाटल्या 100 दिसांक ग्रोट्या कडेन सगळे लायट्स तांणी स्पॉन्सर केल्यात उजवाड तांकां देव बरें करूं लुट्सू मागण्याचे रिजिस्टर आयच्या दिसा आमी विशेष रितीन तयार केला हे रिजिस्टर आमकां दान दिल्यात सविता शरल आनी सचिन तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा सुरेश अंडरटेकर्स सुरेश वास फुलां अल्तारीक आनी ग्रोट्यांक तांणी दान दिला क्वीन मेरी डेकोरेटर्स वाहन अल्तार आनी सगळें बॅकड्रॉप हांगासर आसा गॅस बेलुनाचें खोंत तांणी तयार करून दिला तांकां सर्वांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आसतना हाचें मुखेलपण घेतिल्ल्या मानेस्तीन मेरुला गिब्सन ताणें मुखार येवचें आनी मान स्विकार करचो लोबो एरेंजर्स कुलशेखर असो मालक ऑल्वीन सगळीं शेअरां 1000 ताणें धर्मार्थ आमकां दिल्यात आनी हांगा सर्व माटो घाला ताकाय देव बरें करूं मेल्विन फेर्नांडीस ग्रोट्टो सगळो ताणें सोबयला खास्या विरगजेचो ताका देव बरें करूं रोजलँड इलेक्ट्रिकल्स रिचर्ड डिकॉस्टा जनरेटर ताणें फ्री आमकां दिला ताका देव बरें करूं नील डिसोसा वलेन्शिया विरगज तेर्सा वेळार कीबोर्ड खेळोंक ताणें आमकां कुमो केला ताकाय देव बरें करूं गॅस बेलून सगळें तयार करूंक मिसेस जुलियाना डिसोसा आनी मिस्टर पीटर लोबो कुटा मिलार ह्या दोगां मानेस्तांनी सगळो आयव स्पॉन्सर केला तांकांय हांव देव बरें करूं नांवां म्हणटा आसतना ते आयकून मुखार या आनी मानाची वात तुमी स्विकार करची एरन केटरर्स परवा वॉलंटियर्सांच्या जेवण आसा ताचो मालक आयवन डिसोसा हें सगळें जेवण स्पॉन्सर करता ताका देव बरें करूं ग्रेस आयस्क्रीम पार्लर हाचो मालक बेन्नाम ताणें आयस्क्रीम स्पॉन्सर केला ताका देव बरें करूं रिचर्ड क्रास्ता पुरशांवाची सगळी वाट सोबोवंक ताणें गुच्यो दान दिल्यात ताकाय देव बरें करूं पियात्रो मिस्टर अँटनी फेर्नांडीस लोर्दुमायेची माज पुरशांवाक फाटल्या 9 दिसांनी की आमकां हर एका वर्सा तो दान दिता ती माज हांगासर आसा ताच्या उदार मनाक आमी देव बरें करूं म्हणटा दुबळ्यांक वांटूंक आयच्या दिसा तांदूळ मुस्तो आमकां दान रुपार इगर्जेक दिला सँड्रा फेर्नांडीस जेपो संतोष डिसोसा पानीर बिजू बॉक्स जानेट कुलशेकर तांणी मुखार येवची मानाची वाद स्विकार करची पुरशांवाक वाहन ताणें दिला रिचर्ड लोबो सचित डिसोसा आनी जनरेटर डेव्हिड मेलाग्रीस तांकांय देव बरें करूं सगळें बँडाचें मुखेलपण कान गेला प्रज्वल फ्रोंटेरो ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा
फाटल्या 9 दिसांनी विशेष रितीने वावर केले हांगासर आसात आनी एक घडी बरो कार्यांचे मेरियन क्लटिना, रेमंड गिब्सन, विनय मोरेरा, डॉल्फी पेन्ना, स्टीवन मचादो, शमित फर्नांडीस, जेसन क्लटिना, एशर फर्नांडीस आनी मुखार्यांचे मानाची वात स्वीकार करची. आता आमकां साहित्य सणांनी मुर्तोम दिला तांची नांवां वाचून सांगता तांणी मुखार येवचें आनी वात स्वीकार करची. फातिमा वाडो, ऑल्विन आनी नोरीन डिसोसा, डेसी पिंटो, क्लेरेन्स डिसोसा आनी नांव नाका म्हूण फातिमा वाडो. बाप दियमंती पयलो वाडो नांव नाका म्हणून एक दानी, एंटनी आनीक लुविसा मिरांदा आनी कुटुंब नांव नाका म्हणून आनी एक दानी, विक्टर आनी सिंथिया मस्करिनस. बाप दियमंती दुसरो वाडो ग्रेटा करवालो आनी कुटुंब, हेराल्ड सार्तो आनी कुटुंब, जसिंता सांतोस, आयवी मोरेरा, थॉमस डिसोसा आनी कुटुंब, रोसी फन्सेका आनी कुटुंब, ग्रेटा करवालो आनी कुटुंब. ब्रदर पोलियनी पयलो वाडो सेंट जॉन एंटनी फर्नांडीस, शमित आनी सिनोज फर्नांडीस, स्टीवन मचादो, एरन पायस, लॉरेंस सल्डान आनी कुटुंब, जेस्पिट आनी जस्लिन पेरेरा, जॉयस डिसोस आनी कुटुंब, तेरेजा सल्डान आनी कुटुंब, स्टॅनी आनी ब्रिया, प्रेम आनी प्रिन्सिया सांतोस, शांता मस्करिनस, रूडी आनी लुसी डिसिल्वा. ब्रदर पोलियनी दुसरो वाडो जास्मिन बॅप्टिस्ट आनी कुटुंब, इग्नेशियस पीटर फन्सेका आनी कुटुंब, मेरी सांतोस आनी कुटुंब, मेकुल आनी ग्रेसी जेन्नी टेक्सेरा कुटुंब, जोसे आनी तेरेसा आनी जॉयल आल्फ्रेड आनी कुटुंब, डॉल्फी पेना आनी कुटुंब, ग्लॅडिस आनी कुटुंब, क्लॉडी आल्फ्रेड आनी कुटुंब, लॅन्सी सिक्वेर आनी कुटुंब, मेरी जोसेफ आनी कुटुंब, नजरेत सॅमसन आनी एरन सामुएल कुटुंब, लीना मोरेरा आनी कुटुंब, आल्बर्ट आनी मेबल डिसोसा आनी कुटुंब, एलिसा डिसोसा आनी कुटुंब, एड्रियन आनी केलिस्टा फर्नांडीस आनी तांचे कुटुंब. बाब जरम लोबो वाडो सिसिलिया कुटुंब आनी कुटुंब, वेन डिसिल्वा आनी कुटुंब, रोकन डिसिल्वा आनी कुटुंब, नांव नाका म्हणून एक दानी, जस्पिन सांतोस आनी कुटुंब, नितीन मायकल आनी कुटुंब, रॉबर्ट आनी आयरिन डिसोसा आनी कुटुंब, इवन एंटोनी स्पिनोसा आनी कुटुंब, दीना डिसोसा आनी कुटुंब, लिली डिसोसा आनी कुटुंब, आल्फोन्स सांतोस आनी कुटुंब, फ्लॉयड आनी फेडोरा सांतोस आनी कुटुंब, ऑसवर्ल्ड थावरो आनी कुटुंब. बाप बेल्लेरी वाडो जानेट टायस आनी कुटुंब, जॉसी सुनील कॅनोडोस आनी कुटुंब, जुलियट लोरेना आनी कुटुंब, जेसन प्लटिना आनी कुटुंब, ॲश्रिल आनी आयशल इम्मट्टी आनी कुटुंब, सिल्विया डिसोसा आनी कुटुंब, डेनिस आनी मेरी ज्योती आपोस आनी कुटुंब, आर्थर लोबो आनी कुटुंब, कीत आनी केन्स आनी कुटुंब, मौरिस लोबो आनी कुटुंब, सेल्मा नोरोन आनी कुटुंब, सॅम डिसोसा आनी कुटुंब, जिविता आनी जीवन आनी कुटुंब, रॉय सिक्वेरा आनी कुटुंब. हेनी शिवाय बायल्या फिरगजनी जायते आमकां कुमो केला तांची नांवां अशीं आसात. विन्सेंट क्रास्ता वलेन्शिया, फ्लोरिन डिसोसा मिलार, डॉल्फ वलेन्शिया, नांव नाका म्हणून एक मिलाग्रीस दानी, विलियम अरॉन आनी मिलाग्रीस, सब्रीना मस्करिनस मिलाग्रीस, रिचर्ड मोंतेरो मिलाग्रीस, गॉडफ्री रोनाल्ड डिसोसा, डोरिन डिसोसा रोसेरियो कॅथेड्रल, आर्थर डिसोसा कासिया, नांव नाका म्हणून एक दानी, ऑल्विन स्विकेरा आनी कुटुंब मिलार, लीरा पेरेरा मिलाग्रीस, अनिल लोबो वलेन्शिया, आयरिन मेंडोन्सा कासिया विर्गस, फ्लेवी डिसोसा मिलाग्रीस, रोसिना डिसोसा मुंबई, फ्लाविया डिसोसा मिलार, पीटर लोबो आनी कुटुंब, जोहाना डिसोसा आनी कुटुंब, जेसी फ्रेंड्स जेप्पो फिरगस, अलेक्सांडर रॉच कासिया फिरगस, नांव नाका म्हणून एक दानी, विन्सिल्ला ताउरो वलेन्शिया, मारिया शालेट आनी सॅमफ्रेड डिमेल्लो वलेन्शिया फिरगस, विल्मा पेरेरा बॉम्बे, जोसेफ आनी मेरी कुटिना वलेन्शिया, रोनाल्ड आनी वीरा सिक्वेरा वलेन्शिया, जेराल्ड आनी ट्रेसी डिसोसा वलेन्शिया. ह्या सर्व दानीक विशेष रितीन हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर मुखार हाय मास्क लायट आसा. ह्या लायटाचे आयच्या दिसा फेस्ताच्या संदर्भार चारय लायट बदलून नवो उसवाड आमकां दिला. कॉर्पोरेटर आमची जेसिंता आल्फ्रेड तिका हांव समेस्तांच्या तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा आनी तिच्या सेवेक सदांच हांव आभारी आसा. आज आमकां आनी एक संतोशाची बरी खबर आसा.
बाप दियमंती पहिल्या वाड्यांतलो मानेस अँटनी मिरांदा आणि मानेस तेन लुबिसा मिरांदा हांचो सुपुत्र विजय मिरांदा CA फायनल परीक्षेंत उत्तीर्ण जाला आणि CA पदवेत आणि आपयला जोरान ताका ताळयो पेटया ते आमचे मध्ये हजर आसात विजयी आणि आवय बापय तांणी मुखार येवचे आणि फिरगसकरांच्या तर्फेन आणि हांगासर जमलेल्या समेस्ताच्या तर्फेन हो मान स्वीकार करीचे म्हणून विनंती करता आमच्या फिरगजेक तशेंच DSSेक आमकां ही अभिमानाची गजाल आणि संतोषाची गजाल देखून आमी संतोष पावता निमाणे बेसांव जाल्ल्या उपरांत सगळ्यांक जेवण आसा त्या देखून तुमी घुसपट करूं नजो म्हणून हांव विनंती करता दोनी गेटींतल्यान तुमकां भायर वता आसतना जेवणाची पॅकेट तुमच्या हातांत दितात त्या देखून सगळ्यांनी उठचे न्हय ह्या कुशींतान पयलें उठोन खाली जाल्या उपरांत उरल्या लोकांनी भायर वेचे तशेंच ह्या कुशींतान दोनी गेटींतल्यान सवकास रितीन आमी भायर वेचे निमाणे बेसांव जाल्या उपरांत सकयल ह्या सगळ्यांनी हांगासर फोटो खातीर उबे रावचे सांगाता मेळचे म्हणून हांव विनंती करता परत एक फावटी हो संभ्रम बोबापूर बायेन गद्दळायेन आचरण करूंक आदार दिल्ल्या समेस्तांक हांव देव बरें करूं व्हायट फ्लवर असोसिएशन जेपो मानेस विजय आल्फ्रेड कॉर्पोरेटर जयंत आल्फ्रेड सर्व हुद्देदारांक आनी सद्यांक तशेंच जेप्पो फिरगजेच्या गवळीक परिशदेक आनी सांगात दिल्ल्या सकळ याचकांक परत हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमचेर दाराळ देवाची आनी मोरयेमयेची आशिर्वादा हांव मागता उबे रावया एक बरोबर बसा आनी गवळी बाप तांचो संदेश आमकां तांणी दिसय म्हणून हांव विनंती करता मोगाळ बिगार बापानो हांगासर हजर आशिल्ल्या आमच्या सेमिनारीचो रेक्टर बाप तशेंच प्राध्यापक सैरे पाद्र्याप आनी हांगासर ह्या संभ्रमीक मिसाक हजर जाल्ल्या फिरगजकारांनो फिरगजे भायर तावन आयिल्ल्या बाबा भयणीनो तुमकां सगळ्यांक हांव बरें मागतना लुर्स मायेची सर्व बेसांवां तुमचेर दराळ देंवोन दीत म्हणून मागता हो संभ्रम भोव बरो जालो न्ही जावन मोरये मायक ह्या वरवीं संतोश जाला म्हणून हांव चिंता व्हायट फ्लावर्स तांचो प्रत्येक सहकार हांगासर उल्लेख केला तांच्या ह्या बऱ्या मोनाक सर फिरगजकारांच्या सेवेक आदाराक हांव म्हज्या तर्फेनी तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी मोरये मायची आशिर्वादा मागता आमी संभ्रमात केल्या पावना भावानो भयणीनो ह्या संभ्रमा सवय मोरी आमच्यातून कितें अपेक्षिता तें आमी ह्या प्रमाणे तुजो संदेश जियोवंक आमी प्रयत्न करचे आयच्या देवाच्या उतराचेर आमकां विवर दिल्ल्या तातूंत आज आपूण आसा आमची जिणी आमी बदलीचे म्हणून ताका आमी गमान दिवया त्या दाळा मोरी माय कंडी जावन तिचो प्रत्येक आदार आनी कुमोक आमकां दितली आनी अशी आमची जिणी नंदन जातली संतोश बरी जातली बेसांवांनी भरलेली जातली तशें जावं दी म्हणून हांव मागता परत तुमकां सगळ्यांक ह्या फेस्ताचे शुभाशय आनी उल्हास पाठयता विगारान मस्त वावंट काडल्या हे फेस्त बरें जावंक ताका प्रत्येक जाण तुमच्या समेस्ताच्या नांवान हांव देव बरें करूं म्हणटा उबे रावा
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमच्या सवे आसो भाग्यवंत ओंकार मोरयेचो पूत जावन देवाच्या पुतान मनशा कुळाची सडवण केली तसो तुमकां आपल्या देण्यानी भरू ओंकार मोरये उदेशी जिविताच्या रसनाराक तुम्ही घेतलो ती तुमकां सदां आपल्या गोपांत बाळगून दवरू ओंकार मोरयेच्या लूडदुमायेच्या परबे दिसा तुम्ही संतोष बरीत आसात पवित्र आत्म्याच्या आनंदान तुमची काळजां भरू आनी आमचे ओंकार मायेचे मजतेन पदकाच्या सशस्त्राच्या संतोषाक आमी सगळीं पावो आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाची